तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा संसारसलोय सुंदर तो केलोय मनशा तुझ्या सारक्या सकल ताचे हदीन दिलोय मोगान तुवें संसारसलोय सुंदर तो केलोय मनशा तुझ्या सारक्या सकल ताचे हदीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा संसराक आयलोय काळोख धांवडायलोय उर्सार मोरून चडवण करून आमकां जीव दिलोय सावन संसराक आयलोय काळोख धांवडायलोय उर्सार मोरून चडवण करून आमकां जीव दिलोय आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका मोगाळ बापा आराधन तुका आमच्या आत्म्या त्रिएक देवा पवित्र आत्म्या पराक्लिता कुर्पेदातारा कुर्पेचो पावस आमचे शेणा नितळ आमकां कर पवित्र आत्म्या पराक्लिता कुर्पेदातारा कुर्पेचो पावस आमचे शेणा नितळ आमकां कर आराधन तुका पयर घालून आमी जेजू आराधन करूया आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगा शालोम जेजू क्रिस्त बहुपवित्र एवकारिस्तान उंड्या रोपी
अंगसर आमचे मोदें आसा. आमी आमच्या घरांत कुटुंबांत विविध जाग्यांत हांगासर आयल्या ह्या जेजूक मेळोंक, जेजूक भेटोवंक. सकाळीं उठल्या बरात ह्या घडये पर्यंत जायत्यांक आमी भेटल्या, जायत्यांक आमी पळयलें, जायत्या लागीं आमी संवाद केलो, उलयलें. जायतीं चिंतनां आमच्या मोतीन सकाळीं थावन ह्या घडये पर्यंत गोंडून आसा. आनी मोगाचो देवाची सकत ह्या घडये आमकां हांगासर ह्या जुवो पॉल दुसऱ्याच्या पुणशेताक जेजूक मेळच्याक हाडून आयल्या. मोगाचो येदोळ पर्यंत आमी मनशां लागीं संवाद चलयलो, मनशांक आमी पळयलें, मनशाचो मोग अनुभव केलो. आतां ही घडी बहु पवित्र घडी मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू सोवें संवाद चलोवच्याक, जेजू लागीं उलोवच्याक, जेजूक पळोवच्याक, जेजूक आयकोवच्याक आनी जेजूक उंड्या रुपी सेवच्याक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचो आमी ह्या घडये हांगासर आयल्या जेजू लागीं संवाद चलो, जेजूची ऊब घेवंक, जेजूची कृपा स्विकार करूंक, जेजूचें बोगसाणें, ताची खाकूळत आमच्या थंय घेवच्याक आमी आयल्या. मोगाचो देवाक जेजूक अर्गा होगळाक स्तुती फावो. आमचो देव अपरिमीत मोगाचो देव, खाकूळतीचो देव, खाकूळत भरून ओमथोंता ताजे थंय. आनी ह्याच खाकूळतीन आनी मोगार ह्या जेजू क्रिस्ताक संवसारी धाडलेलें. ह्या जेजूक ह्या घडये आमी आराधन करया. पयले सुवातेर ह्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या लौकीक दोळ्यांक एक उंडो दिसता, पण तातूंत जेजू लिपोवन आसा. हो गोवांचो उंडो जेजूचें मांस, जेजूची कूड, जेजूचें रगत. हांगासर आमी एक संबंद रुथा करया. जेजूक आमचो इश्ट जावन स्विकार करया. हर एक चिंतना, समस्ये हे सकट जेजूच्या पांयां समर्पून हांव आनी म्हजो जेजू, जेजू आनी हांव. मोगळा जेजू, जायतो पावस आसा तरीकी आमी जायतीं जाणां हांगासर आयल्या तुका मेळो. आमच्या चलत्या जिवितांत जायत्या पोटी आमचेर आमी बरवोसोन जियेल्या. आमच्यात सत्याचेर आमी फातयेणी दवरली आसा. जायत्या पोटी म्हणलें आसा तुजी गरज ना म्हणून बोगलां जावयेत, वा तुका आमी विसरलां जावयेत, मागणें केलां, मीस भेटयलां, पूण तितलें गुंडायन आमी करूंक सोलवल्या. मोगळो जेजू एका रितीचो बांद, मोगाचो मंदमेंत आसा करूंक आमी सोलवल्या. तूं आमचो राय, तूं आमचो सोडवोनदार, तूं आमचें सर्वस्व म्हणून वळखूंक आमी फाटीं सरल्या. ह्याच खातीर मोगाळा जेजू परत तो संबंद रुथा करूंक, दृढ करूंक आमी हांगासर पावल्या. आमची काकूळट कर. आमी हसकत आमी संवसाराचेर फातयेणी दवरल्या,
संवसारी वस्तूंक भुल्ल्या ग्रेस्त काय फाटल्यान गेल्या आमचीच खुशी आमी केल्या स्वार्थ आदारला हगे मोसोर जिद्द बारीकपणाची चिंतना ही तुझी कूड तुझो श्वास आणि तुजोच जीव आमी आमच्या कुडीन ववयता तरी तुका आमी विसरल्या आमची का कुळत कर सोम्या आमकां कळीत आसा तूं आमकां बक्षिताय कित्याक तूं बक्षाण्याचो दातार उथंड मापान तुजें बक्षाणें बापाची काकूळ तूं तुज्या काळजांत आसा आमचेर बिरमतीची दिश्ट घाल आमी चलवल्या आमी धरणीक शेवटल्या आमी स्वार्थान जियेल्या पूण ह्या घडये मोगळा जेजू तुका आराधन करूं तुजी स्तुती करूं तुजी होगळाप करूं आमी हांगासर आयल्या मोगाचो इतिहास पयलो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 13 देवाक अर्घा स्तुती दिवंक आपण दिता देवाक आमी कित्याक स्तुती होगळाप दी जाय देवाचें आराधन आमी कित्याक करी जाय हे उतर आमकां सांगता पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्परांक गीत गाया ताची सोडवणेची खबर दिसान दीस गाजया ओय मोगळा जेजू तुजी सोडवण कुर्साच्या मरणा मुखांतर तुवें ती आमकां प्राप्त केल्याय देवाचें उतर म्हणटा ही हर एक दीस गाजोवच्याक आनी ही गाजय जय आमच्या उतरांनी करण्यांनी ताची महिमा राष्ट्रामध्ये परगट करा सगळ्या परजामध्ये ताची असर्या वर्णिया देवाचें उतर म्हणटा मोगाच्यानो आमी देवाची असर्या आमच्या जिवितांत आमी बगुल्ली ती वर्णिया परगट करा हांवें परगट केला देवाक अर्घा स्तुती परगट रितीन हांवें केल्या आमी पळयता आमी केवल ते सावा मात्र घालची मागणी विनवण्या मात्र घालची 50 वयर येतात पूण देवाक केल्ल्या बरेपणाक अर्घां घालूंक आमी फाटीं सरता कोण कितें म्हणटा गाय लज आमकां दिसता पूण देवाचें उतर इतिहासाच्या पुस्तका मुखांतर आमकां सांगता देवान केल्ली असर्या तुमी परगट करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान आमचे थंय केल्ली असर्या आमी परगट करूंक जाय म्हणटा देव कित्याक सर्वेस्पर वर्तो व्हड स्तुती ताका फावो सगळ्या देवा प्रास भयंकर देव तो आमचो देव श्रेष्ठ देव आमचो देव मोगाचो देव आमचो देव बक्षाण्याचो देव श्रेष्ठ देव वर्तो देव ताका स्तुती फावो राष्ट्रांचे देव कांयच न्हय सर्वेस्परान रचलो सर्ग तेज आनी वैभव ताजे समोर पदवी आनी संतोष ताज्या पवित्र स्नानान राष्ट्राच्या कुळयानो सर्वेस्पराक फावो तें दिया सर्वेस्पराक फावो ती महिमा आनी स्तुती दिया सर्वेस्पराच्या नावाक फावो ती महिमा दिया देवाचें उतर स्पश्ट सांगता मोगाचो सर्वेस्पराक कितें दिवंक आसा तें दिया आनी सर्वेस्पर आमचें नांव कितें आशेता तो आशेता एक मोगाचें काळीज तो आशेता आमी ताका खाल जावच्याक तो आशेता आमच्या जिणे मुखार ताका अर्घा स्तुती होगळाप दिवच्याक दाना हाडा ताजे समोर भितर सरा पवित्र शृंगारान ताजे मुखार सरपडा पृथ्वेच्या निवास्यानो ताचे मुखार थरथरा संसार ताणें तिरकेला तो हालाना सर्ग संतोषू पृथ्वी उल्हासू राष्ट्रामध्ये सांगा सर्वेस्परुस राजा तर मोगाचनो आतां आमी गिता मुखांतर सर्वेस्पराची स्तुती करया सर्वेस्पराची स्तुती करची म्हळ्यार देवान आमचेर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्या खातीर ताका परगट रितीन स्तुती करची अर्घां दिवची होगळाप दिवची देव म्हजे थंय आसा म्हणून संवसारा परगट करचें न्हय हांव पगार देव म्हजें जिवीत चलोवन व्हरता म्हणून संवसारा परगट करचें तर आतां आमी गिता मुखांतर
सर्वेस्पराची स्तुती करया आनी ताका आराधन करया आनी अर्गां होगळाप पाठोवया. सर्वेस्पराक उक्त्या मनान उक्त्या काळजान व्हडा थाळ्यान आमी अर्गां स्तुती दिवया आनी ह्या मुखांतर सर्वेस्पर श्रेष्ठ देव, सर्वेस्पर मोगाचो देव, सर्वेस्पर आमचो राखसो गुण करचो देव म्हणून प्रगट करया. गांदेतलो सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. गांदेतलो सोमिया गांदेतलो सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी गांदेतलो सोमिया गांदेतलो सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी गांदेतलो सोमिया गांदेतलो सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. मगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिताव. ह्या घडये हांगासर येवन तुजी स्तुती आराधन करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर. तुझ्या हाता धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाता धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. बाबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळे मोजी जिन्नी तुका समर्पितलो. एक म्हज्या गरजां तुज्या पांया पडटलो. उपकार मेळटा तुका अर्गां दितलो. एक म्हज्या गरजां तुज्या पांया पडटलो. उपकार मेळटा तुका अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो. पातकी जिणी सांडटलो आदर मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितलो. सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितलो. सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां तुका सोमिया जेजू. होगळाप तुका सोमिया जेजू. आराधन तुका सोमिया जेजू. वैभव तुका सोमिया जेजू. वंदन तुका सोमिया जेजू. हालेलुया तुका सोमिया जेजू. जय जय तुका सोमिया जेजू. हालेलुया तुका सोमिया जेजू. हालेलुया तुका सोमिया जेजू. हालेलुया hallelujah 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 hallelujah
हालेलुया 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 आम्ही बसया मगाच्यानो मगाच्यानो आम्ही हंगसर आयल्या जे केन्ना आमी देवा मुखार येता सोम्या मुखार मेठां काडता एका बाळशा बरी आमी जावंक जाय कशें एक बाळ आपल्या आवय लागीं लज नासता भे नासता मागता भूक लागतना मम्मी दूध दी म्हणून खंयसर आसा थंयसर आवय लागीं पोरांतून रडता हांव इगर्जेंत आसा रडावंक ना हांव परगट पब्लिकार आसा आवयक थंयसर दूध दिवंक जायना भुरगें तेंची दिना भूक लागता आवय लागीं विसारता आनी आवय स्पंदन करता आवय स्पंदन करता मग त्या बाळा बरी जाय जंय देवा मुखार आमी येता आसतना आमी मागता देव आमकां दिता देव आमचो मोग करता आमी मागल्ले देव खंडीत जावन आमकां तो फाटयता आमी विसारच्या पयलेंच देवाक आमची गरज कळीत आसा जेजून म्हळां तुमी मागच्या पयलेंच तुमचो बाप जाणा तुमकां कितें गरज आसा पूण तुमी कळनासतना मागणें करा विसारा बोडेया आनी ह्या मुखांतर उक्तें जातलें देव तुमकां उदंड मापान दितलो पूण मोगाचो कशें तें बाळ मागता रडता विसारता धडपडता पूण ताच्या काळजांत सत आसा तें बाळ काळीज ताचें नितळ कितलींच कसलीच कुसाणाय ताचे थंय ना फाटीं फुडें आलोचन करिना कोणा विशान द्वेश ना बघा नितळ काळजान नितळ मनान त्या मासूमपणांत तें बाळ आवय लागीं मागता आज मोगाचो आमी मागणें करता आसतना देवा लागीं मागता आसतना म्हजें काळीज हांवें पळोवंक जाय म्हजें काळीज कशें हांवें दवरलां म्हज्या काळजान कितें आज रास करता कितें रास करता ह्या खातीर मोगाचो हेच्या देवाच्या उतरान कोलोसेकारांक बरोवन 3 अध्यायांत 12 तावन 17 वळी पर्यंत जेजू वा संपावलो आमकां सांगता आमची साल कसली जायचे म्हणून मोगाचो देवाचे उतर संपावला मुखांतर आमकां कळटा सांगता देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कनवळायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे मोवळायेचे आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय आमी देवाची भुरगीं देवान आमकां विंचून काडलां देवा मुखार आमी येता आसतना आमचें काळीज कसलें आसूंक जाय एक ल्हान बाळशा भाशेन मोगाचें कनवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मायामोगाचें मोवळायेचें सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त पूण आमचें काळीज कसलें आज आमच्या काळजान कितें भरोन आसा हें आमी चिंतूंक जाय एकामेका सोंसून व्हरा एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया तुमी दिता तें बक्षणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षण्या बरी जावं सोंसून व्हरा पुरपूर नाका जेजू म्हणटा जेजून हांवें कुर्सार जायतें सोंसलां तुमच्या सोडवणे खातीर ह्या खातीर तुमी सोंसून व्हरा दुरसोंक कारण आसा जाल्यारी दुरसोंक कारण आसा म्हणजे म्हजी सूख खायना पूण ताची सूख तरीकी तुमी बक्षिया कित्याक हें बक्षणें तुमकां बापान दिल्ल्या बक्षण्या बरी देवा बापान बक्षिल्ल्या बरी जे केन्ना आमी पेल्याक बक्षीत हांव
पूण ह्या सर्व शगुणा प्रसर तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे सेगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. हे कुडीचे सांदे तुमी जाल्यान ह्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. तुमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे देखून तुमच्या थंय समाधान आसूंक जाय. मगच्यान समाधान कशें मेळटा? समाधान मेळटा आमच्याच काळजांत न्हय वस्तू थावन वा भायल्यान म्हाका भितरलें समाधान मेळटा जे केन्ना हांव जेजूचेर म्हजी संपूर्ण फांतयणी दवरता. समाधान म्हाका मेळटा केन्ना जेजूक म्हजें काळीजां उक्तें दवरता. जेजू दिश्टीक पडोवन सांगलेलें उतर समाधान तुमकां. मगच्यान हें समाधान जर तर हांवें बगूंक जाय, म्हजें काळीज उक्तें दवरूंक जाय आनी जें कितें हांवें फुडें सांगलें तें सकळ गूण शेगूण म्हज्या काळजांत आसूंक जाय. तर मगच्यान हें सर्व आमकां मेळच्याक आनी आमचें मागणें जेजून आयकोवच्याक आमी आमकांच समर्पण करया. हें गिता मुखांतर जेजूक आमी सांगया आमी आमकांच तुका समर्पण दिता. तुजो सांगात आमकां दी सोम्या. आमचें काळीज तूं नितळ निर्मळ कर सोम्या. आनी ह्या मुखांतर आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. जेजूचे मुखामळ आमचेर ताजो प्रकाश पडोवन दी. ताज्या हजारपणान जियोंक आमकां जेजू फावो करून दी. ताज्या पांयांतळा येवच्याक आमकां फावो करून दी. आनी जेजूच्या काळजांत आमचें काळीज मेळोवंक ह्या गिता मुखांतर जेजूक आतां आमी अर्गास्तुती होगळाप दिवया आनी आमकांच आमी समर्पण दिवया. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता. तुझ्या अजरपणांत जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता. तुझ्या अजरपणांत जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. हरदम तुका सोम्या हरदम तुका. धिम्येर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सर्व दारां. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. वय मगळान जेजू हांव हांगासर आयलां तुजें मुखामोळ पळोवच्याक. हांव हांगासर आयलां म्हजें काळीज तुका तुजें काळीज जावन बदलूंच्याक. मगळा जेजू हांगासर आयला कश्ट समस्या पिडा शिरां घेवन तुजी काकूळ तूं मागच्याक. तुजी कृपा मागच्याक. म्हाका आपूण म्हणून तुजे लागीं परतूंक मगळा जेजू हांव हांगासर आयलां. तुझ्या अस्ककायेन उलबोंतून जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगतून दिताय. म्हज्या कश्टां तुका म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्ककायेन उलबोंतून जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगतून दिताय. म्हज्या कश्टां तुका म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. हरदम तुका
पळय म्हाका चलो म्हज्या अस्कतकायेंत तूं म्हाका बळ दिताय हांव तांतक आदारतां केल्लीं सुपातकां परत परत हांव करतां तुजी खुशी तुजें उतर हांवें आयकून त्या प्रमाणे जियोनच्या बदलाक म्हजे अस्कतकाय मुखांत म्हजीच खुशी हांव म्हज्या कुटुंबान समाजीन आदारतां मोगळा जेजू म्हज्या कश्टा दुखांत तूं पुरसावण पाटय सुम्या तूं म्हाका जाय म्हज्या सोबेन तूं राव सुम्या पिडे शिडे वेळा म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळा आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळधारा तूं मोक्षिताय पिडे शिडे वेळा म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळा आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळधारा तूं मोक्षिताय आराधना तुका सोम्या आराधना तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता नमाम तुका आमच्या सडवतारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजावना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजावना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजावना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता म्हाका चलो दिंबेर आमी पडया सुमी म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो राखून आसा ताका आमी उतरांनी गितांनी अर्घास्तुती होगलाप दिली काळजांतावन ताचें आराधन आमी केलें आमकां आमी ताका समर्पण दिलें आतां म्हाका भोव पवित्र घडी सुमी जेजू आमकां आयकूंक तयार आसा आमच्या काळजाचे धडधडे आमचे दूख कश्ट पिडा शिडा तो वोवंक तयार आसा ह्या घडये आमकां संपूर्ण रितीन जेजूक आमी भेटोवन दिवया मोगळा जेजू हांव एक किरकोळ रचना म्हजेस्तकी हांव कितेंच करूंक शकना तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हज्या संगत राव जेजू म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार हांव कंगाल जाता धर्मीक शेवटाता एका रितीचे भे म्हाका काळजान दोसता जायते फावटी म्हाका भोगल्लें आसा म्हजे दीस लागीं आयले आनी म्हजें जालें संवसार हे पयण आखेर जालें पूण सोम्या तुजी खुशी तुजें योजन म्हज्या जिणयेंत जावंक जाय ह्या खातीर असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत धर्मीक शेवटल्या वेळार पिडे शिडेंत दणसताना जेजू तूं म्हज्या संगत आसाय म्हणून तें हजारपण म्हाका दाखय म्हजे बेबिरांत काळजाची पिडा हातापायाक बोळ ना जावचें कुडीची अस्खतकाय दोळ्यांची दिश्ट गांठीची दुखी हे सकट मोगळा जेजू ह्या घडी हांव तुका समर्पण दिता
तू जावन आसा दैवीक वयस 38 वर्सां पिडेस्त जावन आसल्या त्या व्यक्तीक तुवें अपंगूण केलोय. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळच्या त्या स्त्रियेन तुझ्या वस्तुराच्या देखेक आपुडलें आनी ती गुण जाली. मरण पावल्या अधिकाराच्या दुवेक तुवें हात धरून उखललें, ती गुण जाली, जिवांत उठली. मोगळा जेजुया घडये हांव मागतां, काळजांत हांव मागतां, आमच्या हर एकल्या पिडेस्त भाव भयणींचेर ह्या घडये तुजो हात दवर. बापान तुका व्हरती पदवी दिल्या गुण करची, तुजेर हांव पातयेणी दवरता. बरवशान भवरताना हांव ह्या घडये मागता. हांगासर जमलेल्या हर एकल्या खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर मोगळा जेजू, मोगळा जेजू तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना. कित्याक तूं मोगा आसो, तूं खाकुळतीचो भिरमोत पावसो जेजू. तूं आयच्या दिसा आमच्या सुफिरगतीच्या एकल्याक ओपन हार्ट सर्जरी आसा. मोगळा जेजू विशेष जावन ताच्या खातीर मागोवंक कुटुंबाच्यान विसारला. ऑपरेशन करच्या दाखत्यारान मुखांतर, नर्सा मुखांतर संपूर्ण ताची चिकित्सा ऑपरेशन सारकें जावन ताका बरे भलायकीतून दी. जायत्या तेंपार जावन एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेन आसच्या एका पिडेस्त ताकाय आज एक सर्जरी आसा. ताची पिडा खंयची म्हण कळी जावन सारकें वखद चिकित्सा ताका मेळोवन बेगीनच तूं पाटी घरा येवच्या खातीर मोगळा जेजू आमी मागता. 10 वर्सांचें भुरगें आजुनूय त्या आस्पत्रेंत आसा. जायतें बरेंपण तुवें ताका केलाय, सलाशें केलाय. संपूर्ण ताका ह्या पिडेंतान सुडका दी. परत पाटी घरा येवन इस्काला वेच्या बरी बेगीनच कर मोगळा जेजू. कित्याक आमी तुज्या लागीं भावार्थान मागता, काळजांतान मागता. सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर मोगाच्यान आमी उगडास काडया. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर, कुटुंबांत आसच्या प्रायस्त पिडेस्तां खातीर, आस्पत्रेन आयसीयूंत आसच्या, आमकां कळीत आसच्या हर एक पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया. कित्याक आमचो जेजू गुण करचो जेजू, आमचो जेजू आमकां आपुडचो जेजू, बरो करचो जेजू. ताचेर पातयेणी दवरून हे सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या घडये काळजांतान आमी मागया. मोगळा जेजू आरोग्यदायकणे, आरोग्यवा करुणिसिरे, आनंददायकणे, आनंदवा अनुग्रहिसी. मोगळा जेजू तुजे विणे आमकां कळून सोदा. तुम समजो सर्वस्व तुजेर मात्र आमकां पातयेणी. आमी सदां तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना. आमकां हर एकल्याक तुजें समाधान दी, तुजी भलायकी दी. आमची काळजां तुज्या मोगान दी. आमच्या कुटुंबात शांत समाधान आसा कर. आमच्या कुटुंबातल्या हर एका साद्यांची काळजां उगडा या संसारात असचे केवळ 4 दीस हे शांतीन समाधान मोगान जियो, मागण्यान जियो, तुझी स्तुती होगळाप करून जियोंक, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जियोंक. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्यांचेर तुझे आशीर्वाद घाल मोगळा जेजू. ताची काळजां मनात तूं वक्ती कर. तुझ्या देवाचें उतर तें वाचून नियाळ करून त्या प्रमाणे जियेशें कर. आमच्या कुटुंबात हांव स्वार्थ खातीर पयस आसा, राग मसोर फारीकपणांत जियेतात, एकामेका उलयनासतना जियेतात. मोगळा जेजू तूं तांचे थंय भितर सर, तांकां सुडका दी, कळीत कर तांकां तुजो मोग, बापाची खाकूळ तूं तांकां तांच्या काळजांत भरोवन दी. मोगळा जेजू तांकां फाटी हाड. कुटुंबान एकवट सांबाळून दी, कुटुंबा खातीर जियोन
कुटुंबाचा दिसपडते ग्रासा खातीर वावर करून दी आज आमचे भाऊ भयणी जायती जाणां वायट सवयींची गुलामां जाल्या आमाल पिवण्याद्वारे कुटुंब देसवाट केला बायलेची भुरग्याची तांचे जिवीत पिड्यार जाला गरज विकोंक बायसरल्यांत मोगळा जेजू ही एक पिडा आमाल पिवण्याची पिडा मोगळा जेजू तांचे तांकां मुक्त कर कुटुंबाची जबाबदारी बायले भुरग्यांची जबाबदारी तांचे शिकप तांची पिडा आनी तांचे बरेंपण तांकां समजोशें कर मोगळा जेजू आमकां हर एकल्या तुका समर्पण दिता तुझे आशीर्वाद आमकां दी तुझे आशीर्वाद आमकां भलायकी दिवचे तसले तुझे आशीर्वाद आमकां बऱ्या संतोष समाधानाचे जिवीत आमकां रुता करचे तसले जावं दी तुझे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांत रास करून दी न्हय ह्या संवसाराचे बगार आमी तुझे देवान विंचून काडलेली पवित्र आमी देवाची भुरगीं जावन जियोवच्याक मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या लागीं आमी खलतेपणी प्रार्थिता आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद दी जायतीं जाणां ह्या पावसा निमती आवरा निमती कश्टातात आसामांत आनी हेर जाग्यांनी आमच्या गांवांनी तांकां तूं पाव तांच्या आदाराक कुमकेक सरकार आनी बऱ्या मनाची मनशां येवून दी आनी तांकां समाधानान जियोवंक तूं फावो कर आतां आमी खलतेपणी जेजूचे आशिर्वाद मागया जेजूचे आशिर्वाद आमकां जिवीत दिवचे भलायकी दिवचे मागया ह्या घडये आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या फिरगतीचेर आमच्या गांवाचेर आमच्या सरकाराचेर आमच्या राष्ट्राचेर आनी हर एकल्याचेर देवाचे आशिर्वाद पडोवन दी Purva
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो मातू मुत्तू मौना बंगारा म्हणली एक सांगणी आम्ही कन्नडांतली ऐकल्या. मातू मुत्तू मौना बंगारा. आज आमी सुवार्थेंत एका मोन्या देंवसाराक सोडोवचें पळयता. ताका उलोवंक जायना. मातू इल्ला, मुत्तू इल्ला. त्या देखून ताची परिस्थिती कशी आसा आनी उलोवणे येवच्या आमची परिस्थिती कशी आसा आनी आमी केदोळां उलयचय केदोळां उलोवं नजो ह्या विशीं आयच्या प्रसंगांत आमी जाणा जातल्या. आयचो प्रसंग आमच्या जिवितांत जियोवंक जाय आसलेली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी जोडणी घेवंक आमी प्रयत्न करया. आनी हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना नितळ जावन भेटोवच्या खातीर आमी आदारलेले चुकी आनी पथकां आमच्या मते घाडन बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंचडांत परमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर उपद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवे सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध. फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पासत तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातल्यो. समारिया, तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करता. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाकच निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. ते वासरू इस्रायेला तावन आयलेले. एका कसबी वावराड्यान ते केल्ले. ते बिलकुल देव न्हय. समारियाच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वमतात देखून वादळ ती लुंवतली. कणसानांतलो गंव पीठ दिना दीत जाल्यार परकी तें ग्राशितली. एफ्राइमान आपल्या पातकांच्या प्राचिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो पूण त्यो वेदीस एक पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव तांकां बरोवन दिवन जाल्यारी आपणाक
ते परके म्हूण एफ्राईम लेखतलो. बलिदानां तीं भेटयतात आनी मांस तीं खातात, पूण सर्वेस्पराक तीं बलिदानां मानवनांत. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पदकांक क्यास्त लायतलो. तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय ते सगळे तो करता. पुराण बावरत्याची बोंबे रुपया भांगाराची, मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयना, तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिसना, तांकां कान आसात तरी तांकां आयकूंची सकत ना, तांकां नाक आसा पूण तांच्यान उगोवंक जायना. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. Hallelujah. 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 Moktason, sedang falson, sasni jibit dimson, sergin deni servam patukso, moktos vadik somyaso. Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. Jehove aso. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागल्ल्या एका मन्याक ताचे सरसी हाडून आयले. देवसाराक ताणें धांवडायतस मनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पाचारीत आनी हर एक तरांची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळायेन भरलें, कित्याक गोवळी नतल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पोडोन भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिशा लागीं म्हणालो,
पिकावळ यथेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं मागा, पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भोव अपुर्बायसो वांजेल सा मातेव आमकां दिता. देवान आमकां मस्त देणी दिल्यात. मनजातीक दिनांतल्या तसली देणी आमकां दिल्यात. आनी तांच्या पैकी एक जावन आसा उलोवणें. चिंतून पळया, उलोवंक तुमकां जायना जाल्यार आतभासमात करी जाय पडटा. सगळें हेरां उलयतात, म्हाका उलोवंक जायना. खल ते कश्ट उरलेले ताका पळोवन बिरमत पावतात. आमच्या फिरगजेन देखल्याक उलोवंक जायना. आमकां गोत्त आसा सगळ्यांक. बरो मनीस, बरो तरणाटो, कुटुंब ताणें बांदलां पूण उलोवंक जायना. ताज्या भुरग्यांक उलोवंक जाता, बारीक खुशी आमकां. कितेंय जावं, उलोवणें मनशाक गरजेचें. उलोवणें देवान दिल्लें एक देणें. उलोवचें कशें म्हण थोड्यांक गोत्तू ना. थोड्यांक उलोवंक सकत आसा, उलयतात. रातचे पाचचे उलोवचीं आसात. बाजारी उलोवणें उलोवचीं आसात. उलयतना गरजोवचीं आसात. देंगणें घालून उलोवचीं आसात. तांकां मोगान उलोवंक गोत्तू ना. तांचो स्टार्टींग वॉयसूच बेज वॉयस. आनी उलोवणें निमती मस्त अनाहुतां घडटात. उलोवणें सारकें गोत्तू ना जाल्यार अनाहुतां घडटात. उलोवणें बरें गोत्तू आसा जाल्यार नालाय एत्तिनेट एन्न मागे बदकी कुदके बदकिये म्हणटात. नालाय एत्तिनेट एन्न मागे कुदके बदकिये म्हळ्यार खंय वचोन जिखोन येवयेत. थोड्यांक आमी पळयता, तांच्या लागीं काम सांगलें जाल्यार ते काम 100% करतात. म्हळ्यार त्या प्रमाणे उलोवंक शिकल्यात ते. उलोवची एक कला जावन आसा. सगळ्यांक जायना. थोडे येस नो म्हणटे जाल्यार ना, आवट म्हणटात. येस नो आवट. थोडे नोन ती येस हाडटात आनी येसान ती येस हाडटात. कोंगणो उलयतलो ताच्या लागीं आयिल्ल्या वेपारिस्ता लागीं, केसलें बाये तूं, कहलें, खंयचें जाय तुका व्हर. तुगेलें बी मेगेलें आनी मेगेलें बी मेगेलें. एक आयकतना तुगेलें बी मेगेलें म्हणटा आनी खुशी येता. कालें उलयलें म्हणटा गोत्तू ना. तुगेलें बी मेगेलें आनी मेगेलें बी मेगेलेंत जालें न्ही. कितलो हुशार आपलें कोंगणो. आनी तितलें म्हणून आसलें पुरा पोरणे सामान पुरा लोटून सोडटा. पयशे बरे काण घेता. उलोवणें घुमा गोत्ता जाल्यार कित्याचें कितेंय करी येता. आनी असलें उलोवणें देवान आमकां दिल्लें एक व्हडलें देणें. आज आमी सुवार्थेंत पळयता, उलोवंक जायनासलो मनीस, ताका देंवसार लागला. देंवसार दावंडायिल्ल्या कडले तो उलयता. सबारांक तें देंवसार दावंडावंक जावना. कितलीं वखदां केल्यात कोणना बिरमत. कोणा कडेन वेलां कोणना. मंत्रवादी कडेन गोत्तू ना. म्हाका गोत्तू ना. पवित्र पुस्तकान दिवं ना म्हळ्यार व्हरता आमी. त्या जाल्यार हांवें सांगचें तांच्या लागीं, बोटां लागीं, बोलम्या लागीं पुरा करून जालां म्हणना म्हूण चिंतचें हांवें. आनी आतां जेजू लागीं ताका हाडला. जेजू ताका पळयता. ह्या मनशाक सत उलोवंक मन आसा, सत उलोवंक जायना. ह्या मनशाक देवाची स्तुती करूंक मन आसा पूण देवाची स्तुती करूंक ताका जायना. ह्या मनशाक बोगणां उचारूंक मन आसा पूण बोगणां उचारूंक जायना. कित्याक तो मोनो. आनी ह्या मोन्याक थंय लागलो देंवसार दावंडायिल्ल्या कडले तो मोनो उलयता. आतां तो बोगणां उचारता. आतां तो ताच्या तोंडांतल्यान शब्द भायर येतात. आतां तो सत सांगता. सर्व ताचे उलोवणेचें देणें ताका पाटी मेळटा. हें पळयल्लेच फारिजेव रागान पेटतात. अच्छा, ह्या मनशाक कळ्ळें करचें कशें म्हणी कर चिड्डीचें मुड्डीचें म्हणून चिंतताले हांव. ताणें एकल्या बरो केलो. आनी ती वांजेलाचे वासच्या त्याच संदर्भार आमी पळयता सबार ताणें पिडेस्तांक बरें केलें. हळ्ळे हळ्ळेनी वचोन ताणें पिडेस्तांक बरें केलें. जाणवाय दिली
आनी थंयसर ह्या मन्याक बरो केलो म्हूण बरयला. त्या देखून लोक ताच्या फाटल्यान हरी हरीनी वेतलो पळोवन फारिसेवांक राग आयिल्लो. ह्या मनशाक कहलें करचें समजना. आमी कितले प्रयत्न करता म्हाका डावन करीचें म्हणून, पूण तो अप जाता. डावन करतना अप जाता, सकयल वडतना वयर येता. माणको बांयत पडलो खंय, माणको गुंड बांयत. कितले दीस रावतलो? उरले माणके बरें जालें बरें जालें बारी व्हडलें गत्त दाखयतलो न्ही तूं, बरें जालें बरें जालें म्हणलें गे. तो माणको देखील केप्पो मोनो न्हय, केप्पो. ताका चिल्ले इल्लें आयकतलें खंय. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड म्हणल्या भशेन वो मेटां उडोवन मेटां उडोवन मेटां उडोवन वयर पडलो, आयलो. सक्कडी बाणक्यांक अजाप, कितें कितल्या गुंड बांयतोन वयर आयलो. माणको म्हणलो हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी म्हज्या खातीर मागलें म्हाका आयकतलें. तुमी व्हेरी गुड म्हणटल्यात, वैरेजे म्हणटल्यात. आनी त्या एकाच स्पिरितान दंबान हांव वयर आयलो म्हणालो. तांणी मागिल्लें घालें, गेलो बरें जालें वसंती तशें मागतालें. पूण ताका आयकल्लें घालें, हा वैरये तशें वयर आयलो. तशें एकल्यान पाड उलयल्यार आनी एकल्यान बरें ताचे जावन काणये येता, आयक येता. आमी आयकोवचें बारीक गरजेचें. तुज्या मतींत पाड आसा जाल्यार तुका आयकोवचें पाडच. तुज्या मतींत बरें आसा जाल्यार तुका आयकोवचें बरें उडास दवरा. त्या देखून आमी बरें उलय जाय आनी बरें आयक जाय. गरज नासलेलें उलोवन नजो. थोड्यांची जीब देखील लांब आसता. मोटव्या जिबेचे मस्त उलयतात ना म्हणना हांव. ते म्हणचें एक सांगणी जावन आसा लांब जिबेची म्हणून. लांब जिबेची म्हळ्यार मस्त उलयता म्हणून. एका रायाच्या परिवारांत एक ल्हानशें कानून केल्लें. आमच्या राज्या भितर या खंय जावं दे कसलेंय एक स्पेशल घडलें आसा जाल्यार आनी म्हाका सांगल्यार आनी तें रुजू केल्यार एक मूठ भांगार इनाम मेळटा. आनी तें फोटी जालें जाल्यार शिक्षा मेळटा. रायान खबर सगळ्यांनी प्रसार केली. 100 जाणांनी येवन भांगार आपणायलें. एकलो मनीस एक पटी राणाक गेल्लो. ताणें पळयलें कालें. तकली सकयल कांय ना, खाली तकली. उलयता. हाच्या लागीं उलयली. कसो आसाय तूं? तुजें नांव कितें? पुरो उलयलें. पूण हाका तजाप जालें. आज आसा हांव रानाक कसो. आज हांव आमच्या रायाक सांगता एक मूठ भांगार आपणायता. खंय वचनाका, हांगाच राव, आत्तां येता म्हणून सांगून गेलो. रायाक वचून खबर दिली. राया एक नवें साव हांव तुका हाडून आयलां. कितें तें नवें साव? तें नवें साव जावन आसा तकली उलयता. कूड ना कांय ना, खाली तकली उलयता. मनशा तकली. अरे रायाक जाप. येदोळे आयकोंकूच ना असलें पुरा तकली उलयता म्हणलें. हळे हांव सांगता तकली उलयली जाल्यार तुका एक मूठ भांगार. तकली उलयना जाल्यार तुजी तकली वेताली. रेडी. खंयच्याय पंतावनाक हांव तयार. राय आनी ताचे मुखेल सिबंदी बैसरले राणाक आनी सांगलेल्या कडेन खंय तकली दिसना. आनी तकलेक आपोवंक सुरू केलें. फलाण्या जाग्यार तकली मेळ्ळी. हळे हांव आयलां. आमच्या रायाक, आमच्या मंत्रीक सगळ्यांक आपोवन हाडून आयलां. काल तूं कितलें बरें कर म्हज्या लागीं उलयल्ली. आतां उलय. रायाक समजून दी तूं उलयताय म्हणून. कितें केल्यार तकली उलयली ना. पयलेंच्या दिसा उलयल्ली तकली दुसऱ्या दिसा उलयली ना. आतां राय राखोन हें कितें पडपस काम तुवें केलें. आमचो वेळ कितलें पाड केलोय. ताका 4 गाळी मारल्यो. तुजें प्रयत्न जालें आनी तुका शिक्षा फावो. हाची गमटी खातर या म्हणालो. आनी शिपायांनी ताची गमटी खातरतना गमटी सकयल पडटना ती तकली उलयली. कोणा मुखार आनी उलयल्ली उतरां अशीं. कोणा मुखार कितें उलय जाय म्हणलें समजोन घे.
आनी केदाळां उलय जाय म्हणलें समजून घे तितलें म्हणून उगेत रावली. कोणा मुखार कितें उलय जाय आनी केदाळां उलय जाय म्हूण समजून घे म्हणाली तकली आनी उगेत रावली. कितें लिसांव आमकां मेळटा? आमचें उलोवणें जबाबदारेचें उलोवणें जाय आनी घरांत कुटुंबांत उलयल्ल्या बरोबरपणे पब्लिकाक आमी उलोवं नजो. त्या देखून आमचें उलोवणें सारकें जाय म्हणून आयची सुवार्ता आमकां एका रितीन कोंकून सांगता. आमी समाजांत उलोवया हेरांक अन्याय जाताना, शोशण जाताना, दुबळ्यांची हक्कां मस्तिताना आमकां आमी उलय जाय. जर्मनींत कितें घडलें आमी जाणाव. जर्मनींत हिटलराचें मुखेलपण चलतना पयलें ताणें जुदेवांच्या विरोध उलोवंक सुरू केलें आनी तांकां कश्टून जिवेशे मारूंक सुरू केलें. हांव कातोलीक वगेत रावलो, ताका न्ही म्हाका न्ही, वगेत रावलो. जुदेवांचें नास जाल्ल्या कडलें दुसरें मुस्लिमांचें सुरू केलें, मुस्लिमांच्या विरोध सुरू केलें आनी मुस्लिमांक नास केले, तांकां कातरले, तांचे विरोध सुरू केलें. हांव मुस्लीम न्हय न्ही, हांव कातोलीक न्ही, हांव वगेत रावलो. ताच्या उपरांत प्रोटेस्टंटांक सुरू केलें. प्रोटेस्टंटांच्या विरोध हिटलर उठलो, ताका नास केलें, जाता तितले जाणांक नास केलें. हांव वगेत रावलो कित्याक हांव कातोलीक न्ही, हांव उरलो. निमाणें तो म्हजे विरोधूच उठलो, कातोलिका विरोधूच उठलो आनी आमकां कातोलिकांक थोडे नंबर नास करूंक सुरू करतना म्हज्या पार्टीन उलोवचो एकलोय नातलो, म्हज्या पार्टीन उलोवचो एकलोय नातलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें नास करतना हांव वगेत रावल्लो. हांवें त्या दिसा उलयल्लो जाल्यार हांव आज आमी सक्कडी सांगाता आसते हांव आज एक नास जावन आमी अखेरेकच्या पावंड्याक पावल्या आमी नास जातलो. देखून आमी समाजांत उलय जाय. हेरांक अन्याय जाताना, शोशण जाताना, दुबळ्यांची हक्कां मस्तिताना मोने जावन आमी उरोंक नजो. देवाची स्तुती आमी गावंक केदाळें तयार आसा जाय. हेरांक जाणवाय दी जाय. आयची सुवार्ता मुंदरसून पळोवची जाल्यार हांवें थंय पळयता आमी थंयच्या लोकांक जाणवाय नातलेली. देखून जेजू म्हणटा त्या अशिकपी जाणवाय नातलेल्या लोकांक पळोवन गोवळी नातलेल्या बोकऱ्यां परी ते घुस्पडून बिजडलेले. ते घुस्पडले कित्याक म्हळ्यार तांकां जाणवाय नातलेली. कोणेंय सांगलेलें सत. इली पोंडा पिली पोंडा, इली पोंड पिली पोंड म्हणल्यार कडलो ಏರ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಆರು ಮಲ್ಲಾರು ಪಣ್ತೀನಿ ತಾಣಿ ಸಂಗ್ಲೆ म्हणटाना ಅವು पिली आवड म्हणटा इली पोंड पूण पिली पोंड म्हणटा. तशें हे घुस्पडलेले मनीस फारिजेवांनी सांगलेले पातयेले. तें कितें सांगलें तांणी? तो बेलझबुलाच्या नांवान देंवसार धांवडायता, देंवसाराच्या मुखेल्या द्वारी देंवसार धांवडायता. देंवसाराच्या मुखेल्या द्वारी देंवसार धांवडावचो जाल्यार देंवसाराचें राज उरताय. ते नास जाता, ते आळवता, बळवना. देखून जेजू म्हणटा हांव देवाच्या नांवे देंवसार धांवडायता, बेलझबुला मुखांतर न्हय. ताणें तांकां खरी जाणवाय दिली आनी खरी जाणवाय बिसुडलेल्या लोकांक, घुस्पडलेल्या लोकांक दिवंक ताणें आयच्या सुवार्तेचें निमाणें वाक्य पळया. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. मागा देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें वावराडी धाडच्याक आपल्या शेतांत. वावराडी जाणवाय दिवचे, वावराडी उलोवचे, वावराडी सत सांगचे, वावराडी अन्याय जाताना ताच्या विरोध उठचे, शोशणाच्या विरोध काम करचे. वावराडी जाय. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. असले वावराडी जरी तरी बऱ्या संख्यान आमकां मेळटी जाल्यार असल्या घुस्पडलेल्या व्यक्तींक, जाणवाय नातलेल्या व्यक्तींक, अशिकपी व्यक्तींक जाणवायेन बरोवंक साध्य आसा म्हणून आयची सुवार्ता सांगता. त्या देखून ह्या सुवार्थेचो स्पिरीट
आमचे थंय घेवन देवाच्या ह्या उतरांचेर पातयेणी दवरन आमचें मौनपण आमी मोडया. जेजून सांगतना फारिजेव मागीर मौन जाले. तांच्या लागीं उतरां नातल्लीं. सत भायर पडतना उतरां नातल्लीं. मनीस कोणी मौन जाता. फोट सांगता आसतना कुडशितात. विमान केणें केदाळां पडलें, पत्तेरडू मेचे विमान पडलें. खंय पडलें? मंगळुरांत एअरपोर्टांत पडलें. कशें पडलें? 2 सुत्तू आयिल्लें. तीस मागीर थंय डिक्की जाली आनी पडलें. हे हर एका घंट्याक नवे येवन मागीर 2 दिसां उपरांत दुसऱ्यांच आयलें. तुमकां गोत्त आसा? न्यूज आयकला, टेलिव्हिजनार पळयलां. विमान पडलेली रीत दुसरी. पूण उलयले टीव्हीचेर उलयले, चर्चा केली, केलें पुरो बंडल. तसलें उलोवणें आमी उलयनासता. सारकें समजणेचें उलोवणें, अर्थाभरीत उलोवणें उलोवंक जाय आसली कृपा आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांतून आमी जोडून घेवया. आमेन. Santo Spiritualच्या पोरत्या दिसा आमी ओके बोन आमी आयल्या बापा ओपून दिता पोरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर हे बापा स्वीकार तूं कर हे बापा मुंडो वाचो म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने मायने आमच्या एकट्या पवित्र देवा सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन ससनाची सडवण जोडोंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरमी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वोज वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परें जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवट तसो गुट परगटुया सोम्याची चूक तुझे मन आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्याची चूक आम्ही अभेटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके पितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पुबी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची कांकोळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरे देवाचे माय संगाती सांजो सेतीचो पोती मागीर दमदता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सखींच्या जे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान नत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं माया मगतचो गुरसावन आमी एकामेकाक तकली बगावन शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करते आमची काकूत. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करते आमची काकूत. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी. आमकां सुमेस्तांक उलोवचें देणें दिल्लो जेजू क्रिस्त आनी बरें उलय म्हणून आशेवचो जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयिल्लेली आमी सुमेस्तां सुभागी. तुझ्या कात भलायकी मेळटली. प्रार्थोया. भोव मोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताचो उडास करून
या दैवीक जेवणात आता आम्ही वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रूपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार खुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळा अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात. बरें उलोवणें उलोवंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थूया. श्रीगींच्या बापा, बेगीन जोम पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक उरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकरिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांव दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संजोवम पावल दुसऱ्या आमच्या पात्रोन संता मुखांतर देवान जेजून आमच्या जिणयेन केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी अर्घां दिवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत देवान जायतें बरेंपण केलां. संजोवम पावल दुसरो पात्रोन संताच्या विनाते मुखांतर बरी भलायकी दिल्या, संतोष दिला, समाधान दिला. जायत्या जाणांक खाम ओदाकसून दिला. परगांवाचें भाग फावो केला आनी अशें आशेल्लें मागिल्लें अथुरेगिल्लें सर्व जेजून आमकां फावो केला. ह्या खातीर ताका आमी काळजांतावन अर्घां दिवया. पुताक आनी सुनेक बैला गांवा वेसोवंक फावो केल्ल्याक अर्घां दिता. 101 वर्साचें जिवीत फावो केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. 3 कुटुंबांत शांत समाधान रुतां केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. प्रार्थुया. भोवका कोळदरा बापा, मागीर जुवां पावल दुसऱ्याच्या दण्या पासून आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांनी
बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी कांकूळट आमी वर्णिता ताच्या मारिफांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजो पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमपोसो देवा लागी विनंती कर. ए बागीवन जुवान पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत समोरलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी मुक्तीका आमची कोणती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमक कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजूतय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जायती मागणी त्या सावांक घेवन आमी हांगा आयल्या विशेश जावन आमच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबान संत समाधान रुथा जावच्या खातीर आनी तशेंच जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक विसारला तांचे खातीर मागोवंक हांगासर आयल्या हो जावन आसा वेळ पवित्र घडी आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र आमची सर्व त्या सावां जेजू देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया त्या सावा पासून सांगता आसतना मौनपणी त्या सावां खातीर आमी मागचें एकल्या बरी सैरीक आनी बरें काम फावो करच्याक डायबिटीस कंट्रोलाक येवच्याक एकल्या US सेवेच्याक इंटरव्यूज बऱ्यान जावंक आनी बेगीनच विजा मेळच्याक 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे उडासान पाटी दिवच्याक एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण करच्याक एका कुटुंबान संत समाधान आसा करच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्याक बरें काम मेळच्याक त्या जाणांनी विनंती केल्या एका स्त्रियेची एसिडिटी गूण जावन संपूर्ण भलायकी मेळच्याक कुटुंबान समाधानांनी एकवट आनी बरी भलायकी फावो जावच्याक बऱ्या भलायकेक आनी घरान संत समाधान आसच्याक जागो बऱ्या तरान कुटुंबा मदें वांटो जावच्याक हात पांय उजो येवनसो रावच्याक एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर पेंगटाक फ्रॅक्चर जाल्लें गूण जावच्याक पेंकोड दूख आनी पांय मुयोवचे रावच्याक मानसीक पिडेंत आसच्या एका तरणाट्याक बरेंपण बरी भलायकी मेळच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड्स हाताक मेळच्याक एकलो आर्थीक संकश्टाक वळख जाला घर चलोवंक कश्ट जाता ताका आधार लाभच्याक ताजे कश्ट संकश्ट निवारच्याक परिक्षेन पास जावन काम मेळच्याक सुनेक दुबोयन बरें काम मेळच्याक मोगाच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटी दिवच्याक गॅस्ट्रायटीस पिडा संपूर्ण गूण जावच्याक एकल्याची हातापांयाची दूख गूण जावच्याक एका भुरग्याक PR मेळच्याक न्याकचें प्रॉब्लेम ऑपरेशन आसतना गूण जावंक आनी बरी सैरीक मेळच्याक दुबे जावयांक आनी भुरग्यांक सुख संतोश भलायकी आनी आराम केल्लें नवें काम बऱ्यान चलच्याक घरान घोव बायलां मदें समाधान आसा जावच्याक एकल्याक भायर वेचें बाग फावो जावच्याक एकल्याचे हात पांय मुयोवचे रावच्याक एकल्या कंपनीन बरें काम मेळच्याक एकल्याक पुरगांवान काम मेळच्याक पुरगांवान वावर करच्या एका स्त्रियेक पेंकडाची दूख आनी पांयाची दूख संपूर्ण गूण जावच्याक आनी बरें काम करून थंयच रावच्याक एका दादल्याचो पांय दूख गूण जावच्याक एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेन ICUंत आसच्या एका दादल्याक ताची पिडा समस्या डॉक्टराक कळोवच्याक आनी आज आसची ताची सर्जरी बऱ्या तरेन जावच्याक आनी बरी भलायकी बेगीनच डिस्चार्ज जावच्याक 10 वर्सांची चली हॉस्पिटलांत 2 हप्त्यांत आसा
जायतें बरेंपण देवान केलां संपूर्ण पिडां ताची गूण जावच्याक डिस्चार्ज जावन परत इस्खाला वेचाक आमच्या फिरगजीच्या एकल्याक आज ओपन हार्ट सर्जरी आतां जावनूच आसा धाकटेरांक नर्सा मुखांत्र ताची संपूर्ण चिकित्सा बऱ्यान ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक आनी ताची बिगडिल्ली भलायकी बेगीनच फाटीं मेळच्या एका दादल्याक पेंकडा सकयल बोळ ना पांयांक बोळ ना बरी भलायकी ताका मेळच्या दोगा जाणांचे जागे विकून वेचाक आनी नवें घर जागो तांकां फावो जावच्याक उबे रावया. तूं आमकां पाव एवकरिस्तोस आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान बरें बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडू आमकां फावो जाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे पदकां नियमकां ताळ्ळे पडनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान बरे कृपेन बरलेले समतीची संगत आसते आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगतीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्या आतां आमी मानाच्यो वाती वणतेल्या. देवादीन मार्गरेट पिंटो अजत्म्याक दिवचे कुटुंबांदरांनी सान जुजे वाडो. सॅम्युएल सिम्सन सान थॉमस वाडो. फ्रेडरिक फेर्नांडीस मुंबई. फ्रांसीस आनी लिली फेर्नांडीस फ्रांसीस पयलो वाडो. नीनो पिरेरा आनी कुटुंब सान जुजे वाडो. नीनो पिरेरा सान जुजे वाडो. बाबा डायल सांतो मायर सान पेद्रो वाडो. रोनाल्ड आनी रोशल पिरेरा आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. आल्विन डिसोजा बेळूर. डॅफ्नी लोबो सान पावल वाडो.
जेवणाक दान दिलां फ्लोरिन डिसोजा उडुपी 500 रुपये, स्टेल्ला मास्कारेनस कोप्पा 500 रुपये. मुद्दम तशेंच दान दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोंचा जुवां पावल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुगेचलो पावसिलो दीस जाल्यार तुमी मोनकन जायतीं जाणां ह्या नोवेनाक जेजू क्रिस्ताक अर्गासुती दिवंक आनी मिसाच्या पवित्र बलिदानान पात्र घेवंक आयल्यात. व्हडा संख्यान कश्ट काण त्याग सॅक्रिफायस करून आयल्यात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसनार आशिर्वादां तुमचेर मागता. आयचे मीस भेटून अर्था बरीत आमच्या उलोवण्या विशीं बरो संदेश दिला, सेर्मांव दिला. आमचे पुनशेताचे रेक्तर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो तांचो काळजंतावन हांव उपकार बावडतां. घेवन सुवाम पाव दुसऱ्या मग घेवन कसाचे करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.